मडगांव नगरपालिकेन 2023 ते 2024 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर 5.88 कोटींचे बजेट पास केलां. विरोधकांनी मात ह्या अर्थसंकल्पाक अवास्तव्य अशें म्हटलां. 2023 ते 2024 वर्सा खातीर मडगांव पालिकेन 5.88 कोटींचे बजेट पास केलां. बिरेस्तारा जाल्ले बसकेंत आदलो नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारा सयत हेर विरोधी नगरसेवकांनी 50% कॉपी पेस्ट आसलेलो हो अर्थसंकल्प अवास्तव म्हटलां. 1 तारखेच्यान हांवें काही 4-5 गोष्टी प्रायोरिटीचेर घेतला. फॉर एग्जाम्पल रेव्हेन्यू पर्पज लिस्ट घेतला हांवें गांधी मार्केट. हांव तो मिटिंगेक सांगलें आमचे 54 लेबर्स काम करता, 27.5 लाख रुपये सॅलरी येता न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केटान. पर मंथ 54 लेबर्स ते म्हजे कडेन लिस्ट आहा. तुमचा लिस्ट जाल्यार पळया. स्वीपर धरून वर्कर धरून सकाळी ड्युटी करता धरून सुमार 54 लोक काम 54 लोक काम करता. सॅलरी जाता 27.5 लाख. हांवें बेश्टे अकाउंटंटाक घेवन बसून पळय रफली 30,000 सॅलरी धरून पगार कितलो 27.5 लाख. आउटकम कितें हां आतां तें सांगलें न्ही हांवें 29-30 स्क्वेअर मिटर शॉपाची म्हणजे हांव तांचे मार्केटवाल्याचे ब्लेम करना, कोणाक ब्लेम करना, पूण हे काही चेंजीस जावंक जाय आनी हाका चेंजीस करता जाल्यार आमी इल्लो हार्ड स्टेप्स घेवपाक जाय. तें म्हाका आज कावन्सिलरान एश्योरन्स दिले कडेन आहा की तूं चेअरपर्सन मुखार कर आपूण आमी तुमचे बरोबर आसात. मोबायल टावरांची जें कितें इन्कम येता तें भायल्या भायर नांव जाता म्हण कोण खंय इनवॉल्व आहा कोण इनवॉल्व ना. हांवें जो टावर मोबायल टावराचो इश्यू केला हांवें ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट केल्ले कडेन आसा. हांव पयलीं आयडेंटिफाय करता मडगांव आनी फातोर्डा कितले टावर आसा ते आयडेंटिफाय करता आनी ताजेर मागीर हांव तांची क्रायटेरिया पळयता कितें आसली. आमी म्युनिसिपालिटी पेमेंट करता मागीर हांव गव्हर्मेंटाक बरयताय बी न्ही. कोलबोर्डा एक पयर आमी गार्बेज स्टेशन आशिल्लो तो आमी थंय काडलो. 35 आशिल्ले ते ब्लॅक स्पॉट म्हणटात ते हांवें ते रिड्यूस करून कमी केले. आतां थोड्यांची अशी डिमांड येता की आमकां तो ते करता ते बरे तरेन करा म्हणजे तुमी ते वास मारता घाण येता. एक आमकां म्हाका एक प्लॅन आयला गव्हर्मेंट लेविन्सन मार्टिना कडेन ताणें बरें वीथ ड्रॉईंग घाल ताणें तो जर आमकां करपाक पडलो जाल्यार हांवें 50 लॅक्स आशिल्ले बजेट आमचें बजेट तो हांवें वाडोवन डबल 1 crore केला कळ्ळें न्ही. आनी दुसरें म्हणजे आजूय आमचें डिस्कशन जालां की सगळे कावन्सिलाची एक अपेक्षा आहा की आमचो ऑनरेरियम वाडचो अशें म्हणून. सो 33 lakhs रुपीज प्रोविजन आशिल्लें तें वाडोवन 60 lakhs केलां. न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केट आमी फुल्ली सर्वे करता. आतां कावन्सिलर म्हणलें पळय सगळें मार्केटूच कोणा भायले लोकांक जाला अशें. आणि आता ऐकात आदलो नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकाराची प्रतिक्रिया. Most of my questions, they are not in a position to answer me. This is a fact. Because they are just taking the things, staff taking the things very lightly. In this way, we cannot go ahead with this type of functioning. We cannot go ahead. There won't be any progress. Everybody has to work. Councillor has to work. The staff has to work. Our salary has gone to 2.5 crore. From where we'll get this? I say that it is almost 50% is copy paste. They are only increased the probability. They have just proposed. Realistic, I don't think that it will be realistic. It is going, and you will be also knowing this fact. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी शिवानी सांगेलकार.